जेजुराया गोजा मोजा हिंदात म्हाका गे तुज्या पातळ दयाराया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दोळी तुज्या। जुवांवाचें शुभ वर्तमान। मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटाना ओडो घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावेली न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले। जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन। हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्यांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो। अशें म्हणून तिणें फाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना। जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें तिका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतली। जेजून तिका म्हणलें, मारिये। तिणें वळोवन ताका म्हणलें, राब्बोनी, म्हणजे गुरुजी। जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सुरशी चोडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेता। मारिया मागदालेन गेली आनी आपल्या सोम्यांक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें। देवाचें उतर हें।